बुधवारा काँग्रेसीच्या गिरीश चोडणकरान मळा पुलाची आपल्या समर्थकांबरोबर पळोवणी केल्ली। या संदर्भात बिरेस्तारा भाजपान पणजेत पत्रकार परिशदेत घेतली। काँग्रेस पक्ष भाजपाचे नाव इबाड करपाक जनतेची दिशाभूल करता म्हण आरोप भाजपाच्या शुभम चोडणकरान केला। आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। काँग्रेसचो चोडणकार आनी ताची गँग मळ्यान वचून ब्रिजाचेर जी शबळे घालपाचो प्रयत्न केलो, ताचेर एक्सप्लेनेशन दिवपा खातीर मुद्दाम आमी जमलेले आसा। कारण स्वता तो ब्रिज म्हाज्या वॉर्डान आसा, आमी तिगूय जाण मळ्यातले कॉर्पोरेटर आसा आनी बेश्टी एक कथा रंगोवपाच्या तरेन काल मिडियाक घेवन वचून वेगळ्या तरेचें चित्र लोकां मुखार दवरपाचो प्रयत्न केला। एक म्हणजे ताका त्या ब्रिजाक होल पडला, खंय तरी टिल्ट जाला त्या अकॉर्डिंग आनी अलायनमेंटूय रॉंग आसा, अशे तरेचें एक विचित्र चित्र रंगोवपाचो प्रयत्न ताणें केल्लो आसा। हे टोटल चुकीचें आसा। अकॉर्डिंग तो उलयता की आपूण खंय टॅक्निकल फिट पर्सन न्ही आनी मागीर आपूण टॅक्निकल रिपोर्ट घेवन ताचेर भाश्य करता। पूण अवश्य करचें, पूण म्हजें इतलेंच म्हणणें आसा, तो जर खरोच इतलो सिरियस आसा जाल्यार तांच्यांनी पयलीं रिपोर्ट घेवचो आशिल्लो, तेजेर स्टडी करची आशिल्ली आनी मागीर उलोवचो आशिल्लो। असो बेजबाबदार वक्तव्यां न करची। दिसता ताका खरें म्हटलें 2 दीस पयलीं आयिल्ल्या रिजल्टाचें फ्रस्ट्रेशन भायर काडपाचो प्रयत्न केला असो दिसता। ज्या प्रमाणान ताका लीड तो पळयतालो मेळटली, जिखतलो, हेजी स्वप्नां रंगयलेली। ती स्वप्नांचो लोकांनी पणजेकारांनी सामको तेजे अपेक्षा भंग जाल्लो आसा, त्यामुळे खंयच्या खंय व्हांवता अशें दिसता। हो ब्रिज पळयल्यार हांव बारीक तुमकां जी आमकां म्हायती आसा, आयज सकाळच्यान आमी प्रयत्न करून जी सगळी म्हायती गोळा केल्या आनी जेच्या बद्दल म्हाका खात्री आसा, हो ब्रिज तेजो कॉस्ट जो आसा, एस्टिमेट कॉस्ट आसलेलो 23.64 crores, जो सगळो प्रॉपर टेंडरिंग प्रोसेस करून 24.24 lakhs अवॉर्डेड जाल्लो आसा। हो 4 लेन ब्रिज 3.5 meters, 2 लेनी, 2.1ची फुटपाथ, अशे तरेचो फर्स्ट लेन येतली, फर्स्ट फेज। आनी तसोच मागीर सर्वीस लेन तेजी जाल्या उपरांत पणजेची पायपलायन जी वॉटर सप्लाय आसा ती भितरल्यान आयल्या उपरांत मागीर दुसरो जे सेकंड फेज आसा ती जातली। ताजो आनी एक दुबाव आसा म्हणटा ते म्हणटा हातूंतल्यान खंय एक्सिडेंट प्रोन झोन जातलो, थंयसर एक्सिडेंट वाडटले। खरें म्हटल्यार थंयसर इतली बेजबाबदार वक्तव्यां, कांयच तोंडाक धारे कांयच दवरिनासतना कशें बडबड करप हें तितूंतल्यान जाणवता।